मरण ह्या विशीं बायबल कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा मरणा विशयंत. देखून जायते जाणांक मरणाक भियेतात. एक प्रायवंत आसा ती केदाळे म्हाका कॉल करता आनी म्हणटा म्हजे खातीर माग भें दिसता म्हाका. काल्याक मरता म्हूण भें दिसता, मरणाक भें दिसता आनी तिची प्राय 96 आनीक भें दिसता तिका. देखून आज ह्या मरण हाचे विशयीं आमी केदाळ्यात भियोंक नजो. मरण आज येवंका, फाल्यां येवंका, म्हाकाय येवंका, तुकाय येवंका, कोणाक कांय सांगूंक जायना मरणा विशयीं भियोवचें कित्याक. देखून आज मरणा विशयीं बायबल कितें सांगता. देखून एक हर एकल्यानी देवाचें उतर सांगता आमी केदाळे प्रिपेर जावन आसचे, आमी तयार जावन आसचे म्हणटा. देखून आज ह्या विशयीं देवाचें उतर थोडें आमी आयकुया. रोमकाराचें पत्र 6 अध्याय 4 वाक्य आमकां सांगता. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 4 सांगता, तशें आसतना बापाच्या मायमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच बरी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सवय निकेबिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. पळया, जेन्ना आमी पवित्र स्नान घेतलें ते दीस आमी क्रिस्ता खातीर मरण जालें. संवसाराक आमकां जल्म, पूण क्रिस्तांतय आमी मेल्या आनी ताच्या मरणांत आनी जेजूच्या मरणांत आमी वांटेली जाल्या. पळया, तशें आसतना बापाच्या मायमे बरीत सक्तेन, मरण म्हणल्यार एक बापाची मायमा बरीत सकत क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्लो. जेजू तर मरणांत पावनातलो जाल्यार तो जिवंत उठ्ठो ना. देखून मरणा उपरांत एक जिवंतपण आसा म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता आनी तें उतर जेजून जारी करून दाखयलें ताच्या जिवितांत. तशें आसतना बापाच्या मायमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच बरी, क्रिस्त कसो मरणांतलो जिवंत उठला तेच बरी आमी एका नव्या जिविताक आमी उठोवंक आसा. आनी एक जिवीत आसा, हें आमचें पोरणें जिवीत, हें संवसारी जिवीत, हें जिवीत आमच्या आखेर जावंक आसा. आनी एक नव्या जिविताक आमच्या पैनार आमी आसा. तें नवें जिवीत हांवें आनी तुवें आपणावंक आसा आनी त्या जिविताक चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आज आमी पवित्र स्नान घेतलां आनी त्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सवय निकेबिल्यांत, क्रिस्ता सवय आमकांय निकेबिल्यांत आनी ताच्या मरणांत आमी वांटेली जाल्या आनी आमकां ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. जेजूच्या मरणांत आमकांय वांटेली केल्यान. जर जेजूच्या मरणांत आमकां वांटेली केल्यान जाल्यार जेजूच्या निकेपणांत आमकांय वांटेली केल्यान जाल्यार जेजूच्या जिवंतपणांत म्हाका आनी तुका हक्क आसा, म्हाका आनी तुका जिवंतपण आसा म्हणलें अर्थ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाचें उतर आमी चड आनी चड वाचल्यार आमी कोणी मरणाक भियोवचें बरी ना. मरण आज येता, फाल्यां येता, कोणाक येता, केदाळ येता, कांय सांगूंक जायना. ह्यो संगत मरना म्हाका केदाळा मरण येता, तुका केदाळा मरण येता म्हणून जेजूक सयत कळीत ना, बापाक मात्र कळीत आसा म्हणटा पवित्र पुस्तक. जेजू तर म्हणटा हें बापाक मात्र कळीत आसा, म्हाकाय गोत्तू ना म्हणून. देखून त्यो संगती आमी आज आमी चड आनी चड आमच्या जिवितांत हाडूंक प्रयत्न करया. आनी देवाचें उतर मुखार सांगता आमकां फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्याय 20 आनी 21 वाक्य. फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 20 and 21. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक, आमी संवसाराचे नागरीक न्हय. आज सिटीजना खातीर झगडें जाता. सिटीजन जाय गे इंडियाचे सिटीजना खातीर कालेंपुरा जाता, तुमकां कळीत आसा. आमी सर्गींचे सिटीजन, हांगाचे न्हय, आमी हांगा टेम्पररी आमचें जिवीत. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. थंय तावन येवचो आसा त्या सोडवोनदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायन वाट पळोवन आसा. आनी जेजू आमकां आपोवन व्हरूंक येतलो आनी तो वेतना ताची वाट पळोवन आमी आसूंक जाय, आमी तयार आसूंक जाय म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. पळया, फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्याय 20 आनी 21 वाक्य. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक, थंय तावन येवचो आसा त्या सोडवोनदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायन वाट पळोवन आसा. आमी आतुरायन वाट पळोवन आसा. देखून ही वाट आमी केदाळांत सांडची नाका. आमी जेजूचेर एक नदर दवरया आनी जेजूचेर आमची दिश्ट लावन ताच्या येण्या खातीर आमी राखून रावया. जेजूचें येणें केदाळा जातलें म्हणून. म्हज्या जिवितांत केदाळा जाता तें म्हाका कळीत ना, तुज्या जिवितांत जेजूचें येणें केदाळा जाता म्हणून कळीत ना. जेजूचे नेक्स्ट येणें म्हणटात तें येणें जातना आमी आसचे ना. ताच्या पयलें जेजू म्हाका आनी तुका आपोवन व्हरूंक आसा.
कित्याक म्हज्या जिवितांत येणें जावंक आसतलें, तुज्या जिवितांत जेजूचें येणें जावंक आसतलें. देखून केदाळा कितें कालें तें आमकां कळीत ना. देखून हांगा अशें सांगता, मुखार देवाचें उतर आमकां सांगता, इसाया प्रवादी 40:1 अध्याय 10वें वाक्य सांगता, आयसाया 41:10 सांगता, भिये नाका कित्याक हांव तुजे समें आसा. आमच्या कशें जिवितांत जेजू आसा की तशेंच तो आमच्या मरणांत आसा, तशेंच आमच्या निकेपांत आसा, तशेंच आमच्या जिवंतपणांत आसा. देव म्हणटा सरेस्पर देव, भिये नाका कित्याक हांव तुजे समें आसा. तूं खंय गेल्यार तुजे समें आसा म्हणटा, घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुजे सांगता आसा, हांव तुजो देव, हांव तुका गटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका हांव सांबाळटा. पळया कितलें बरें एक उतार पळया म्हज्या भाव आनी भयणी. देखून आमी खंयच्या खातीर भियोन नजो. आज थंय मरणां जाता, हांगा जाता, कोणाच्या कुटुंबांत जाता, तांच्या खातीर आमी मागया. देखून तांकां बुजवून दिया आनी कितें आमचें थंय करचें काम आमी करया. आनी तेंच मरण आमकां आनी केदाळ येता म्हण कोणाक गोतू. देखून आमचें भियोवचें न्हय. देखून जेजू क्लियर सांगता, सरेस्पूर देव सांगता इसाया प्रवाद्या मारिफात, भिये नाका कित्याक हांव तुजे समें आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड. हाच्या की वर्ते प्रॉमिस कितें आमकां जाय, हाच्या की व्हडली बासावणी कितें आमकां जाय. देखून कित्याक आमी भियोवचें. देखून आमी केदींच मरणाक भियोवचें न्हय. मरणाचेर जेजून जैत वेला आनी मरणाक जेजून सलवयला, ते सलबला, ताका कोलस अधिकार ना. आमच्या जिवितांत हें जिवीत काबार जावन आनी एका नवे जिविताक वचचें जाल्यार आमकां हें मरण गरजेत. नाजाल्यार आमकां कुडी समेत आमकां वचोंक जायना. कित्याक कुडी समेत गेल्ले दोगां मात्र आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकोंक मेळटा, एनोक आनी एलिया प्रवादी. एनोक आनी एलिया प्रवादी हे मात्र दोग जण कुडी आत्म्या समेत सर्गार गेल्ले म्हणटात. उज्याच्या रातान तांकां वयर आपोवन व्हेल्ले म्हूण सांगतात. पूण म्हाका आनी तुका ते बाग मेळचे ना, आमची कुडी वेचना, आमची कुडी मातयेकच वेतल्यो म्हूण आमचो आत्मो खंडीत जावन सरेस्पूर देव आपोवन व्हरतलो ताच्या सांगाता जियोंक, ताच्या सांगाता जियोंक. मुखलें देवाचें उतर आमकां सांगता म्हज्या भावा आनी भयणी. हें देवाचें उतर आमी आयकून घेवया. आनी तें उतर जावन आसा म्हज्या भावा आनी भयणी, आमी तें वाचून पळोवया आमच्या जिवितांत. आनी रोमाकाराक बरयलें पत्र 8वो अध्याय 30 आनी 8 आनी 30 आनी 9 वाक्या हे बारीक गरजेचें पळया. आमी वाचून पळयता. थंय आमी पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुजे पासो तूं दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात. म्हाका आनी तुका दिसान दीस हे पवित्र पुस्तक, ही देवाची महिमा, ही देवाची कृपा, देवाचें उतर आमकां मरणाक तयार करते आसात. आमी खंडीत जावन ते तयार जावंक आसा. देखून पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुजे पासो तूं, कित्याक क्रिस्ता पासो तूं, क्रिस्ता पासो तूं दिसान दीस म्हाका आनी तुका मरणाक आमकां तयार करतात. कातरूंक व्हरता त्या बकऱ्या बरी आमकां लेखतात म्हणटा. कातरूंक व्हरतले त्या बकऱ्या बरी आमकां ते लेखतात. कित्याक आमकां ते खंडीत जावन तशें लेखल्यार हो संवसार तशेंच आमकां लेखता. आमकां थंय पळय खंय गेल्यार आमकां संवसारांत प्रॉस्परिटी मेळोवंक सोडिनात. खंय गेल्यार आमकां सोरू रितीचे अडखळ आमच्या जिवितांत. आमचो भावार्थ सांबाळूंक आज आमकां अडखळ जाल्या. आमचे कितें स्पिरिच्युअलिटी आसा, आत्मीक तरण आमी ती मुखल्यान दाखोवंक की आज जायतो लोक भियेता. आयज तो लोक भियेता. आज पळय आज त्या कोविडा वरवीं लोक मिसाक वचोंक भियेता आनी आराधनाक वचोंक भियेता आनी मागणें करूंक भायर भियेता. कोणा विशीं जेजूचें सांगोंक भियेता. काल्याक भियोवचें. केदाळा आनी खंय मरण जाता की तें आमकां कळीत ना. देखून हें उतर आमकां सांगता म्हज्या भावा आनी भयणी रोमाकारान बरयल्लें पत्रांत. हीं उतरां जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला, ताणें ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला. जेजून म्हजो आनी तुजो मोग केला आनी ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाना म्हणटा सांत पावल. इतलें हांव खंडीत जाना. मरण जावं दी, जिवीत जावं दी आनी देवदूत जावं दी, सैमवर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं दी, आतांचो काळ जावं दी, फुडलो काळ जावं दी, अंतरळ जावं दी, पातळ जावं दी, कोणी जावं दी, कितें जावं दी, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयांतय आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या वर्त्या मोगांतावन आमकां वेगळें करूंक कोणूच शकचें ना. मरण सयत जेजूच्या मोगांतावन मेकळें करूंक शकना. आमी जेजूतावन आनीक व्हडले जैतेवंत जावन जेजूच्या बसकेर बसूंक, जेजूच्या कदेलार बसूंक आमकां अवकाश दिता म्हणटा सरेस्पर देव. देखून आमी
आमी ह्या संवसारांत कितें कालें जाल्यार आमकां सुलवणी ना, आमी जैतेवंत जातले मोगाच्या भाव आनी भयणी. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 to 3 असं सांगता. जुवांचो वांजेल 14 अध्याय 1 ते 3 वाक्य अशें आमकां सांगता. कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा. तुमी कळवळ नाकात, तुमी कंत करनाकात, भिरांत धरनाकात, कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणटा जेजू. ही जेजूची उतरां पळया जुवांच्या वंजेलांत. तुमी कळवळचे न्हय, विश्वास दवरा देवाचेर आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयल्यांत सांगतो, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून थंय आमकां काल्याक एकल्याक एक कूड न्हय, एका कुडान काय कितले आमी आत्म्या रुपार आसता. आमची कूड आसना, देखून आमकां सोबीत सोबीत कुडां सर्गींच्या राजान जेजून तयार केल्लीं आसात. आनी आमी पळया आज संवसारांत आमी जियेतना आमकां बऱ्यांतलें बरें घर जाय. दुसऱ्यांची घरां पळय पळोवन आमचें ताच्याकी सोबीत जाय जें म्हणून आमी बांदता, ताच्याकी बरें डिजायनींग करता, ताच्याकी बरें इंटिरियर करता, ताच्याकी बरें सगळें तें सेटींग करता आमचें घर जावं बरें जाय जें आमकां बऱ्यांतलें बरें घर जाय जें म्हणून आमी चिंतता. तर संवसारी घराक आमी इतली तयार करता जाल्यार सर्गींच्या घराक आमी कितली तयाराय करनाका, थंय आमकां सगळ्यांच्या बरें घर नाका गी. देखून ती आमची तयाराय जाय जे मोगाच्या भावान भयणी. संवसारी हे देशाक घर आमी बांदता कितली पुरा तयाराय, ताच्या उक्तावणा कितली तयाराय, खालें पुरा आमी पयलें करता घर बांदतना. तर सर्गींच्या घराक आमी कितली तयाराय करीचे. देखून हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक, खंय जेजू आसा थंय हांवें आनी तुवें आसच्याक हांव फाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. देखून तो आपोवन व्हरोंक येता म्हाका आनी तुका. देखून आनी एक फाटी येवचो क्रिस्त सगळ्या संवसारा खातीर येवचो. पूण तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत केदाळा येता म्हणून सांगूंक जायना. म्हाकाय आपोवन व्हरोंक येतलो, एक दीस तुकाय आपोवन व्हरोंक येतलो. तो दीस तुजो खंयचो, म्हजो दीस खंयचो म्हणून म्हाका कळीत ना. आज तुमच्या मुखार आमी आसां जावंक पुरो, हेंच तुमी सगळे नेटाद्वारे तुमी पळयता जावंक पुरो. फाल्यां कोण आसात कितें म्हणून आमकां कळीत ना. मगच्या भाव आनी भयणी, देखून आमकां सांगता किर्तनाचो ग्रंथ 30 आनी 4 अध्याय 18वें वाक्य सांगता. किर्तनाचो ग्रंथ 30 आनी 4 अध्याय 18वें वाक्य सांगता. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागींत आसा. धैर्य साणिनाकात. एकादाला सांगतात धैर्य सांगता जाल्यार तूं सर्वेस्पर देव तुमच्या लागींत आसा. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा. खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. देखून मरणाची भिरांत आसोव नजो आनी देवान आमकां सांडला म्हणून तुमच्या मतींत येवं नजो. कित्याक सर्वेस्पर देव तुमच्या लागींत आसा आनी तुमकां बुजयता. मात बसो वांजेल आमकां सांगता 5 अध्याय 4 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 4 सांगता, रुदान करतात ती कितली भागी देव तांकां बुजयतलो. आज मस्त जाणां आपल्या कुटुंबाच्या वगडावन रुदान करतात. आपल्याच भुरग्यांक वगडावन कितले जाणां रुदान करतात. तरणाटी कितले जाणां मरण पावले, कितले जाणां अवघडाक बली जातात आनी आपले कुटुंबाचें रुदान करतात. पूण देव सांगता तांकां हांव बुजवण दितलो, बुजयतलो हांव तांकां हांव बुजयतलो म्हणटा. देखून रुदान करतात ती कितली भागी देव तांकां बुजयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून मुखार देवाचें उतर आमकां आनीक मुखार आमी पळया आनीक चड आनी चड आनीक आमकां तयार करता देवाच्या उतराक. तेसलोनिका बरयलें पत्र 4 अध्याय 13 आनी 14 वाक्य अशें सांगता. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 and 14 सांगता, भावा भयणीनो, मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायचे. मरणांत कोण पुरा विशय घेतल्यान तांची खरी परिस्थिती तुमी जाणा जायचे म्हणून म्हजी अपेक्षा म्हणटा. तेन्ना तुमी बरवसो नातलेल्या हेरां बरी खंती बरी जावचे नात. मरणा उपरांत कितें तयार आसा, मरणा उपरांत कितें पुरो जाता हें तुमी समजून काणकी जें म्हणटा सांग पावलो. ते दाळा तुमी खंतीवीन आसतल्यात. कित्याक तुमी विश्वास दवरनासतल्यात. कित्याक ताचेर विश्वास दवरून जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हें आमी सत्मंताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सवे देव जिवंत उठयतलो. जो कोण जेजू सांगता आसून मरण पावता ताका जेजू
जिवंत उठयतलो. देखून आमी जेजू सांगत रावची गरज मोगाच्या भावा आनी भयणी. सुखान जावं दी, दुखान जावं दी, पिड्यान जावं दी, भलायकेन जावं दी, कश्टान जावं दी, निराशपणान जावं दी, सलवणेन जावं दी, आनी खंयच्याय दुखा वेळार जाल्यार आमी जेजू सांगत रावची गरज. कित्याक जेजू सांगत रावल्यार मात्र जेजू सवे देव आमकां जिवंत उठयतलो. जर आमी जेजू सांगता ना तर आमकां जिवंत उठोवचें कोणें. देखून जेजू सांगता रावोंक आज जेजूचें भक्तीपण सडे जे संवसारांत जेजूक आराधन करचें भक्तीक जाय जे आज जेजूचे उतार वाचून त्या प्रमाणे जिवोवचें जेजूक जाय आज. कित्याक तांकां पुनर्जिवंतपण मेळटलें. जेजू सांगता ते जिवंत उठतले आनी जेजू सांगता संतोष भोगूंक पावतले. आनी मुखार आमी वाचल्यार देवाचें उतार आमकां सांगता जुवांचो वांजेल 3रो अध्याय 16वें वाक्य. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 सांगता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच सपुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचेच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो. संवसाराचो मोग करतना ताणें म्हजो आनी तुजोय असोय मोग केलो की ताणें आमी पातकांत आसले नाश जावचें तांकां पळोवन जालें ना. हे पाताक सगळें नाश करूंक पातकाचो वैरी तो देवसराक नाश करूंक ताची सगळीं कामां नाश करूंक म्हणून देवान आपल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. ताचेर पातयेतल्यांक सासनीक जिवीत मेळच्या खातीर. देखून जेजू संवसारांत आयिल्लो आमकां नाशाच्या वाटेंतल्यान भायर काडूंक, आमकां सैतानाच्या धावलेंतल्यान सुटोवंक, आमकां ह्या निराशपणांतल्यान सुटका दिवंक, देवाची खरी वळख दिवंक, देवा सांगता जिवंक आमकां कृपा दिवंक तो ह्या संवसारी आयिल्लो. कोरिंथकाराचें 2रें पत्र आमकां सांगता 5वो अध्याय 1लें वाक्य. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5 वर्स 1 सांगता संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो हो तंबू मोडून वेतलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदीन घातलेलो सासनाचो विशव आमकां सर्गार तयार आसा म्हणून आमी जाणाव. पळया आनी एक फावटी हांव परत वाचता. संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे आमचो कूड म्हणलो हो तंबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदीन घातलेलो सासनाचो निवास. हातांनी कोणें बांदूना तांतू आमची मेहनत ना. आमी ह्या संवसारांत जेजू सांगता आसल्यार जालें, जेजूच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार जालें, जेजूचे उपादेश आमी पाळल्यार जालें, आमकां एक हातांनी बांदीन घातलेलो एक व्हरतो निवास सर्गार म्हाका आनी तुका तयार आसा. आमी जन जायचे तें जाणा जायचे. हे संवसाराचें जिवीत तात्कालीक. देवाचें उतर तुमी वाचल्यार मगच्या भावा आनी भयणी तुमकां अशें कळीत जाता की संवसारांत तूं 100 वर्सां वास या 15 वर्सां वाच या 50 वर्सां वाच देवाक लेखत ना. तुजें आवक वर्सांनी देव मेजिना मोगाच्या भावा आनी भयणी. तूं कसो जियेलाय आनी कित्या खातीर जियेलाय म्हणलें मेजता तें लेख आमी दिवंक आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून संवसारी आसते हें कूड म्हणलें बिडार पळय नाश जातलें एक दीस वेतलें तें मातयेक तावन आयिल्लो मनशा मातयेक ती पाटी वस म्हणटा जेजू आनी धाडटा म्हणटा देव म्हणटा हांव तुमकां मातयेक तावन रचयल्या मातयेक पाटीन धाडटलो म्हणटा. खंडीत धाडटा तो. आनी पूण आनी एक हातांनी बांदिनातलो ओर तो निवास देव आमकां फावो करता. रामकाराचें पत्र 14वो अध्याय 8वें वाक्य सांगता. रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 8 सांगता आमी जियेता जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. कोण संवसारा खातीर जियेता ताका सोम्या खातीर जिवंक जायना. जो कोण सोम्या खातीर जियेता तो मरता जाल्यार सोम्या खातीर तो मरता. देखून तशें आसतना जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याचेंत. जर संवसारांत आमी जियेता आनी संवसारी जिवीत आमी आपणायलो तो जियेल्यार संवसारा खातीर मेल्यार संवसारा खातीर. जो कोण संवसाराच्या ह्या आशा आकांक्षेक लब्ध नासतना कुडीच्या वडण्यांक तो वंदोण्यांक तो लब्ध नासतना जेजू खातीर एक नवी जिणी नितळ जिणी निर्मळ जिणी जियेता जाल्यार तो जियेल्यार जेजू खातीर तो मेल्यार जेजू खातीर. प्रेज द लॉर्ड. इतली बदलावण आमचे ते हे जे मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी आसा तशें आनी मुखार आसूं नजो. कित्याक हे निमाण काळ म्हणचे बरी आयज आजकालच्या संवसारार घडटा तें पळयतना तुमी उगडापणाचो ग्रंथ वाचल्यार ते हर एक संगती आतां घडच्यो थंय बरोवन गेल्ल्यो आसात मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून उगडापणाचो ग्रंथ वाचूंक प्रयत्न करा. जाता तितले प्रॅक्टीस करा. दिसता हर एका म्हयन्यांत एक फावटी तरी वाचूंक प्रयत्न करा. तेन्ना आनीक चड आनी चड जाणवाय तुमकां मेळटली. सर्गींच्या राजांत म्हाका आनी तुका कितें पुरा तयार आसा गी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. मुखार आमी देवाचें उतार वाचता जाल्यार आमी जुवांचो वांजेल 10वो अध्याय 20 आनी 7 आनी 20 आनी
8:20-9 वाक्या हे आमकां सांगता. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता. म्हजे बकरे म्हणटा आमकां, आमी बकरे म्हळ्यार आमकां सारकी वाट गोत्तुना. बकऱ्यांक चलोवंक एक गवळी जाय जेत. बकऱ्यांक कित्याक तांचो कंट्रोलर आसना, ताका एक गवळी जाय जेत. आनी तो गवळी म्हजो आनी तुजो गवळी समी जेजू क्रिस्त जावन आसा. आमी ताचे बकरे, आमी सरवाचे शेळयो. आनी म्हज्या त्या फाटल्यान हांव तांकां वळखता म्हणटा. जे कोण जेजूचे बकरे आसात पळय, जेजू सांगता जियेतात, जेजूच्या उतरा प्रकार जिवंक प्रयत्न करतात, ते देवाचे बकरे, जेजूचे बकरे. आनी तांचो जेजू तांचो ताळो आयकता आनी जेजूचो ताळो ते शेळयो आयकतात आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. जेजूचो फाटलाव करचो म्हळ्यार आमी जेजूचे शेळयो जावचे, आमी जेजू सांगता जियोवचे, जेजूच्या सांगता आमी आसचे. देखून आमकां मुखार तें उतर, हांव तांकां सासणेक जिवीत दिता आनी ते केदींच नास जावचे नात. हांव तांकां सासणेक जिवीत दिता, कोणूच नास जावचे ना. जेजूचेर पातयेनी दवरलो, जेजूच्या उतर आयकतलो, जेजूच्या उतर परगट करतलो, ह्या जेजूच्या उतरा प्रकार जियेतलो, कोणूच नास जावचो ना. आनी हांव तांकां जिवीत दिता म्हणटा. म्हज्या हातांतल्यान तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. कसलो तो बल्प येवं दी, कोलो ह्या संवसाराच्यो ओडण्यो येवं दीत, ह्या संवसाराच्यो खंयचे कुडीच्यो ओडण्यो जावं दीत. आमकां, म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देवाच्या हातांत मेकळे करूंक कोणाक तो साध्य ना. म्हजे देखून जेजू म्हणटा, क्लियर सांगता पळया, म्हज्या हातांतले तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. खेद मरते बाग आमच्या मगाच्या भावानी बहिणी, हे जेजूक आमी ओळखून खान गेल्ले, आज जेजू विशयी आयकल्ले. देखून आमकां सांगता, मगाच्या भावानी मुखार सांगता, देवाच्या उतर आमकां सांगता. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 15वा अध्याय 50-4 ते 50-6 वाक्या. 1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 56 अशें सांगता. आनी हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी एक मरणावंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची सांगणी घडोवन येतली. जैतान मरणाक गिळून सोडलें, जैतान मरणाक गिळून सोडलें. मरण सलवलें मगाच्या भावान बहिणी. मरणान आमकां नाश करूंक साधना, मरणान आमकां नाश करूंक पळयलें, पूण मरणाचेर जैत व्हेल्लो जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका जिवंत उठोवन आनी एक जिवीत तो आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मुखार म्हणटा पळय ते उतार, हे मरणा खंय आसा तुजें जैत आसा, खंय आसा तुजें जैत, हे मरणा खंय आसा तुजी कूस, पाताकच मरणाची कूस आनी नियमशास्त्र पातकाचें बोळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमकां ह्या मरणांतल्यान सुटोवन आमी एक नवें जिवीत आमकां आपणावंक जो असो वंजेल सांगता. 11वा अध्याय 25-26 वाक्या. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो सस्तनाक मरचो ना. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो सस्तनाक मरचो ना. हें तूं सत म्हणटाय. तिणें जाप दिली, वैसम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत, थंच म्हूण आमी सत म्हणटा. तितले सत म्हटल्यार पुरो मगाच्या भावानी बहिणी. वैसम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत, थंच म्हणून हांव सत म्हणटा. आनी इतले सत म्हटल्यार पुरो आमकां खंडीत आनी एक जिवीत आसा. हें जिवीत आमच्या आखेर जायना आनी हें जिवीत आमकां सुरू जाता. देखून आज ह्या मरणा विशयी आनी मुखार टेन्शन करनाकात. आनी कोण मेल्यार तुमी दूख पावनात, कित्याक तो आनी एका उतरवणेंत आसा, आनी एका जिविताक तो गेलो. आमकां खंडीत जावन एक दीस आमकां हर एकल्यांक ह्या संवसारांत मरण आसा. थोड्यांचे आवक चड आसतले, थोड्यांचे आवक उणें आसतलें. कितलीं वर्सां कितें म्हणून आमकां कळीत ना, पूण मरण आसा तें खचीत आनी खंडीत सर्गींचें राज आमकां तें उचित. खंडीत जावन हें मेळटलें आमकां आनी त्या भरोशान आमी रावया. कित्याक प्रोवर्ब्स मुन्य ग्रंथ सांगता 12वा अध्याय 20 आनी 8 वाक्यान सांगता, प्रामाणीकपणाच्या वाटेंत जिवीत आसा, प्रामाणीकपणाच्या वाटेंत जिवीत आसा, पूण खोटे वाट मरणाक पावयता. ते सस्नाच्या मरणा विशयी जेजू उलयता. खोटेपणाचें जिवीत सस्नाच्या मरणाक व्हरून पावयता. सस्नीक मरण म्हळ्यार यमकाडाची केस्त. देखून आमी खोटी वाट सांडून प्रामाणीकपणांत जियेता जाल्यार आमकां प्रामाणीकपणांत जियेल्ल्यांक सर्गींचें राज आमकां मेळटा. देखून मरण
भिये नाकात मरण हर एकल्या घेवचें आसा हें एक सत तुमी पातयेवन कान घेया आनी मुखल्या जिविता कितलीं वर्सां ह्या संवसारांत जियेता तेदोळ म्हणसर सोम्या सांगता रावण संतोशान जियेया कश्ट येतले अनवर येतले पिडाशिडां येतली निराशपण येतली सलवण येतली पूण ताचे वयर आमकां जैत मेळटलें कित्याक क्रिस्त म्हजें तें आनी तुजें तें जियेता आमेन.